गोय सरकारान आयोजित केल्ल्या ह्या आयच्या व्हर्च्युअल मिटिंगेक आमच्या मदीं आमचे पंचायत मिनिस्टर जेंच्यांनी तुमकां मार्गदर्शन केलें ते बाब माविन गुदिनो आसात. आमचे हे इम्युनायझेशन शेड्यूलचे इन्चार्ज डॉक्टर बोरकर हांगासर आसात. तशेंच डायरेक्टर पंचायत व्हर्च्युअली आसात, DMA आसात, सगळे कावन्सिलर्स, सगळे थोडे चेअरपर्सन आसात, थोडे सरपंच आसात, पंच आसात. आमी सगळे जाण म्हाका दिसता ह्या कोरोनाच्या कार्यकाळात व्हर्च्युअल मिटिंगेन वेगवेगळे फावटी आमी मेळत आसा. तसो पंच सरपंच हांकां म्हाका दिसता म्हाजी तिसरी काय चवथी मिटींग कितें तरी आसा ज्या पद्दतीन हांव व्हर्च्युअली तुमकां सगळ्यांक एड्रेस करता. आयज परत एकदा एड्रेस करण्या फाटीमागची एक 2-3 कारणां आसा. हांव मुद्दाम म्हूण हांव फोकस करतलो त्या मुद्द्याचेर. त्या खातीर कावन्सिलर्स आनी सरपंच पंच हांकां आमी एकत्र रित्या एकदम आपयल्या. आमची जबाबदारी कितें ही आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. सरकाराची जबाबदारी कितें हे आमी सगळे म्हणजे एडवायज करपाक खूब जाण आसात इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स. आज आमचे पुराय 191 ग्रामपंचायतींतले पंच सरपंच आसात आनी 14 म्युन्सिपालिटींतले कावन्सिलर्स चेअरपर्सन इवन दो तांचे सेक्रेटरीज आपले COs हे सगळे जाण आसा. हांव हे मुद्दामून सांगता प्रत्येक जाण सरकाराक वेगवेगळ्या आपल्याक ज्या पद्दतीन जाय त्या पद्दतीन एड्रेस म्हणजे एडवायज करीत आसात. माविनान रायटली सांगलें 100 वर्सां पयलीं असली महामारी येयल्ली आमकां आनी तुमकां खबर ना तेन्ना महामारीन त्या कितें जाल्लें आनी तेन्ना अशें सोशल मिडियाय नासलें टिका करपाक. काय हरकत ना टिका करपाच्या करुनी म्हाका फरक पडना त्या टिकेचें. आमचें लक्ष आसा, आमचो टार्गेट आसा लोकांचो जीव वाचोवपाक जाय आनी लोकांचो जीव वाचोवपाक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय तेजेर आमी म्हाका दिसता भर दिवपाची गरज आसा. बऱ्याचशा जाणांनी पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपा खातीर आपले फोटो घातले, मिटिंगो घेतले आनी लॉकडावन सगळ्यांनी डिक्लेअर केलें. म्हणजे थोड्या जाणांनी तर आपल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी लॉकडावन केल्यो. म्हाका कळना आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी लॉकडावन कश्यो करता त्यो. थोड्या जाणांनी म्हाका दिसता पंचायती लॉकडावन केल्यो, कोणी म्युन्सिपालिटी लॉकडावन केली. म्हाका तितूर येना. आमी राज्यव्यापी करपू म्हटलो तेज्याय पेक्षा चड कठीण लॉकडावन आसा हें. आनी आतां वयल्यान सांगतात की हो मातशें मार्केट ओपन कर मरे, आमी पंचायत मातश्यो म्हणजे पंचायतीच्या फुडलें मार्केट दवरलें जाल्यार कितें जातलें. म्हाका फोन करीत आसात. हांव तितूर वचना, म्हाका राजकारणांत पडपाचो ना. फक्त हांव तितकेंच सांगता म्हणजे लॉकडावन म्हटलें आनी प्रसिद्धी मेळयली म्हणजे आमचें काम सोंपलें काय कितें. म्हाका काल वायट दिसलें. बसवाडाच्या ग्रामपंचायतींत एकट्याची बॉडी क्रिमेशन करपा खातीर व्हेली, ताका सरपंचांनी बाकीचे विरोध करता. अरे तो मनीस खंयचो? त्या ग्रामपंचायतींत रावनासलो? सहकार्य कोणी करपाचें? आमचें लॉकडावन केलें म्हणजे कितें कोरोना येवचो ना? अरे असल्या काळात म्हाका दिसता आमी लोकांक सहकार्य करपाक जाय आसलें. म्हाका खबर आहा फर्स्ट टायम जेन्ना म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक्स मिनिस्टर डॉक्टर आमोणकर एक्सपायर्ड जालो ताजें क्रिमेशन तेज्या गांवांत केलें गेलें. हांव थंय स्वता गेल्लो आनी तेन्ना तर काळ असो आशिल्लो की कोण वचूंकूय भिताले. म्हणजे ह्या परिस्थितींतूय बी म्हणजे आमोण्या गांवांतल्या म्हाज्या लोकांनी क्रिमेशन करपाक एलावूय केलें आनी गांवांतले लोकूय ते येयले. तोच असो म्हणून न्ही. आतां वेगवेगळ्यो सगळ्यात पयलीं हांव म्हणटा की हितूरली आपली मठग्रामांत आपली मडगांवांतली म्युन्सिपालिटी आसतली क्रिमेशन आसतलें. ओके, प्रत्येक कडल्या म्युन्सिपालिटीचें क्रिमेशन आसतलें. तेंच्यांनी सहकार्य थंय लोक रावना, त्या परिसरांत लोक रावना. म्हाका दिसता पंच सरपंच म्हण आमची तितकीच जबाबदारी आसतली की अशा पद्दतीन तांकां सहकार्य करपाक जाय, कोणी विरोध करपाक जायना. हांवें पयलींच कित्याक सांगलें तर हो विरोध जो आसा हो खंयच्याच म्युन्सिपालिटी आनी खंयच्याच ग्रामपंचायतींतल्यान जावचो न्ही. कारण शेवटी आमी जर म्हणटा आसत आमकां लोकांक सहकार्य करपाक जाय आसत हें खरें सहकार्य आसा. फक्त लॉकडावन म्हटलें आनी पेपरार व्हडली बातमी दिली म्हणून कोरोना वयचो ना. दुसरी गजाल हांव मुद्दामून सांगता आमच्या 37 सेंटराचेर वॅक्सिनेशन चालू आसा. 37 जाग्याचेर 37 PHCनी वॅक्सिनेशन डेली सकाळीं 9 सुरू जाता, सांजचे 5 बंद जाता. कोणायक जर प्रॉब्लेम कितें आसत जाल्यार तेंच्यांनी सांगचो. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच आनी सरपंच हे 2000 लोक आसात. पंच सरपंच आनी कावन्सिलर आनी जिल्हा पंचायत हे 2000 लोकांनी जर दिसाक 10 लोकांक फक्त जर वॅक्सिनेशनाच्या सेंटराचेर व्हरत जाल्यार म्हाका दिसता 20,000 लोकांक आमी वॅक्सिनेट करपाक शकतले. आमी कितल्या जाणांनी वॅक्सिनेट करपाक कोणाक व्हेलें? आमी कोणाक मोटिवेट केलें? आमी खरेंच कोणाक गाडी करून व्हेलें काय कितें? आमी कोणाक सांगलें की गाडी करून पण पडू आमी 10 जाणांक मोटिवेट तरी केलें आनी वॅक्सिनेशन सेंटराचेर चल म्हटलें काय कितें? आमी लॉकडावन म्हणपा खातीर मेकळे बंद करा म्हणपाक व्हडली मिटींग घेतली आनी बंद करपाक लायलें. बट तांकां आमी मोटिवेशन आयज आमी पळयता की बोरकारान सांगलें आमच्या कडेन 2 लाख वॅक्सिनेशन एबाव 45 एज ग्रुपाची आसा. आमी जर एबाव 45 वयलें वॅक्सिनेशन जर सोंपयलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां 18 ते 45 वयोगटांतल्यांक वॅक्सिनेशन दिवपाक खूब बरें जातलें.
म्हणून माझी तुमकां कळकळीची एकूच विनंती आसा, म्हणजे राजकारण असायट, शेवटी आमी कोण कितली मदत लोकांक करता ती लोक पळयता, लोक ऑब्जर्व करता. आमकां आजुनूय म्हणजे लॉकडावन कमी पडना मरे, आनीक मातशें लॉकडावन कर म्हणून तो कोण तरी सांगता, म्हाका तें पडलेलें ना. बट त्यात हांगासर इरिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी कोणी कोणाक आडोवंक ना. व्हरा मरे वॅक्सिनेशन सेंटराचेर, करा मरे वॅक्सिनेशन. फक्त सिलिंडर घेवन थंय फोटो मारले म्हणूनय जावचें ना. आमी सगळी, हांव वचना तितूर, बट आमी सगळी सोय सरकाराची, सरकार ज्या पद्दतीन लोकांची सोय करपाक जाय त्या पद्दतीन लोकांची सोय जी आसा ती करीत आसा. फक्त नाहक प्रसिद्धी घेवपा खातीर खंय तरी लॉकडावनचो बॅनर घेवन रावले, आनीकूय मातशें लॉकडावन कर म्हटलें, सिलिंडर घेवन उबे रावले म्हणून जावचें ना. लोकांचो जर जीव वाचयतलो, तुमी आयज मुद्दामून काल डॉक्टर बांदेकरान तेजी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना सांगलें, जितक्यो डेथ जाल्या आयज पर्यंत एक सुद्धा पेशंट ना जेणी दोनूय वॅक्सिनेशन घेतल्या, असो एक सुद्धा पेशंट ना की जो एक्सपायर्ड जालो. हां, ज्या 5 जाण काल एक्सपायर्ड जाले तेंच्यांनी फक्त फर्स्ट डोस घेतलेलो, सेकंड डोस घेवपाक डिले केलो. आमकां सध्या जर पर्याय कितें आसत जाल्यार 100% वॅक्सिनेशन हो एकमेव पर्याय आसा. त्या खातीर आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आमची जबाबदारी आसा. म्हाज्या वार्डांत आमी लॉकडावन म्हणून भोंवच्या पेक्षा, सिलिंडर घेवन भोंवच्या पेक्षा किंवा बाकीची नाहक प्रसिद्धी मेळच्या पेक्षा एक टार्गेट दवरात आनी ठरोवन दवरात की आयच्यान फुडले 10 दीस हांव म्हज्या सेंटराचेर 10 लोकांक मोटिवेट करून, आनी सकाळ पासून सांजचो पर्यंत, परत गर्दी सकाळचीच करपाची गरज ना, सकाळ पासून सांजच्या पर्यंत स्टॅगर्ड पद्दतीन हांव म्हज्या 10 लोकांक, म्हणजे मागीर ते म्हजे बरे मागते आसुनी वायट मागते आसुनी, डेली 10 लोकांक वेगळे हांव मोटिवेट करतलो आनी तांकां वॅक्सिनेशन सेंटराचेर स्वताची एक तर गाडी घेवन वयतलो, नाजाल्यार तांकां तेंची गाडी घेवन वचपाचें परमिशन करतलो. तुमच्या पंचायतीच्या मदीं तुमी ठरोवन घेयात, हांव सकाळी 9 ते 10 पर्यंत धाडटा, तूं सांजचो 10 ते 11 पर्यंत धाड, कोणी 11 ते 12 धाडनी, 12 ते 1 धाडनी. आमी इलेक्शना कडेन पोलिंग मतां हाडपा खातीर वयता मरे लोकांच्या घरा कडेन, तेन्ना आमी ठरोवन वयता, म्हणजे ह्या घरान तूं चल, त्या घरान हांव वयता. आतांय तशेंच या, आतांय सगळ्या पंचांनी वांटून घेवया. म्हाका दिसता आमी टायमींग स्लॉट सुद्दां जर वांटून घेतलो जाल्यार गर्दी जावची ना. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता आमकां वेगळे आमी मिटींग, म्हणजे पंचायतीच्या पंचांनी ठरयलें 10 पंच आसत, एक वर घेयात, म्हणजे सकाळी पासून सांजचो पर्यंत, आनी वेवस्थीत रित्या कावन्सिलर आसत, कावन्सिलरांनी वांटून घेयात. बाबा सांजच्या 3 हांव म्हजे 10 लोक व्हरता, 4 तूं 10 लोक व्हर. तेज्या पलीकडे त्यांच्या वेवस्थेंतल्यान कितले येता ते येवनी. आयज आमच्या कडेन 31 सेंटर जी आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतल्यान सायडीक काडल्या, म्हणजे ज्या जाग्यार थ्रोट स्वॅप सेंटर, म्हणजे ते बी लोक एकत्र येवचे न्ही म्हणून, कोण पॉझिटिव्ह आयला तो जर आयज आपलो थ्रोट स्वॅप पळोवपाक येता, ते आमी PHCंतल्यान सायडीक काडले, दुसऱ्या जाग्यार सुरू केलें. आमी वॅक्सिनेशनूय काडलें, दुसऱ्या जाग्यार सुरू केलें. अशीं 37 सेंटरां आसा. आनी तुमी जर म्हटलें जाल्यार दिसाक 20,000 जावपाक शकता. आनी ताका लागूनच दोतोर बोरकाराक हांवें आतांच सांगलां की फाल्यांच्यान आनीक 37 जाग्याचेर आमी परत एकदां नव्यान सुरू करपाचें आसा. म्हणजे प्रत्येक PHCचे एक सेंटर आसा. फाल्यांच्यान प्रत्येक PHCची ज्या जाग्यार तेंची RMD आसा, म्हणजे जाका रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी म्हणटा आमी, म्हणजे एखाद्या पंचायतीन, फॉर सांग्या सारकिल्या पंचायतीन सपोज खूब व्हडलो एरिया आहा तो, सांग्याची PHCन जर आयज सुरू आसा, तेंच्यांनी शहरात सुरू आसा, दुसऱ्यो 3 पंचायती घेवन तेंची जी RMD सुरू आसा, त्या RMDन जे आसा हे दुसरें सेंटर सुरू जातलें. ते तो हेल्थ ऑफिसर फाल्यां डिक्लेअर करतलो की आमचें दुसरें सेंटर खंय. तुमच्या ग्रामपंचायतीन हेल्थ ऑफिसराक ताका सांगून हो ताका विचारचें पडटलें की बाबा दुसरें सेंटर फाल्यांच्यान खंय सुरू करता. तें हांवें आत्तां डॉक्टर बोरकारा कडेन सांगलां, म्हणजे 37 + 37 जवळपास 74 आमच्या कडेन वॅक्सिनेशन सेंटरां सुरू जातलीं. फक्त आतां लोकांक मोटिवेट करप, लोकांक हाडप. सकाळी टायमींग 9 पासून सांजचे 5:30 पर्यंत हें काम करात. म्हणजे 5:30 येयल्लो लोक 6:30 पर्यंत ते वॅक्सिनेशन चलूंक शकतले. बट तुमी जो आसा पळय न्ही, हो एक बऱ्या पद्दतीन हें काम करपाक शकतले. आनी हें जर केलें जाल्यार हांव तुमकां सांगता, एबाव 45 एज हें आमी वॅक्सिनेशन फुडल्या 10 दिसाच्या भितर फर्स्ट डोस कोणी घेवंक ना ताका टार्गेट करात, पयलो डोस. ओके. दुसरी गजाल, फुडल्या 10 दिसाच्या उपरांत ज्यांच्यांनी आतां ऑलरेडी आमच्या 2.5 लाख लोकांनी पयलो डोस घेतला, फुडल्या 10 दिसांक पयलीं थोडे जाण पयलो डोस घेतला परत वचोंकूच पळयनात. हे 10 दीस सोंपले काय फुडले 10 दीस जे आसतले जेणी पयलो डोस घेतलेलो, जेका म्हयनो कंप्लीट जालो, तेका टार्गेट करात. म्हणजे फुडले 10 दीस तेका टार्गेट केलो जाल्यार परत 2.5 लाख लोकांक आमी सेकंड डोस दिवपाक शकतले. आनी अशा तरेन तिसरे 10 दीस, म्हणजे आमी 1 म्हयनो डेडिकेटिवली फॉर द वॅक्सिनेशन
उरलेले तिसरे 10 दीस ज्याचो म्हयनो जाला ताका परत व्हरप. म्हणजे प्रत्येक पंच आनी सरपंचाचो टार्गेट आसतलो, प्रत्येक कावन्सिलराचो टार्गेट आसतलो हो म्हयनोभर. आज तारीख म्हाका दिसता 10 मे, फुडलो 10 जून पर्यंत डेली म्हाजे 10 पेशंट हांव वॅक्सिनेशनाक व्हरतलो न चुकता. बीइंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका लोकांनी निवडून दिल्या म्हणून म्हाजी ही जबाबदारी आसा. पंच, सरपंच आनी जिल्हा पंचायत आमदारांनी व्हरचें म्हाजें कांयच म्हणणें ना, बट प्रत्येकाची जबाबदारी आसा 10 लोकांक मिनिमम ठरोवन व्हरचें हें हांव तुमच्या कडेन मागतां. आनी आमी हें जर करीत जाल्यार हांव तुमकां आतां सांगता 10 जून पर्यंत एबाव 45 इयर्सचो एक सुद्दां मनीस दोनूय डोस घेयनासतर उरचो ना. बाब माविनान एक सजेशन दिलें, वी वॉन्ट टू स्टार्ट विथ द मोबायल वॅक्सिनेशन सेंटर. लेट अस कंप्लीट दीस वॅक्सिनेशन ड्रायव फर्स्ट. आफ्टर 15 days आमची तयारी आसा. आमी प्रत्येक PHC वायज जाय जाल्यार मागीर एक मोबायल वॅक्सिनेशन ड्रायव हो सुरू करता. जेन्ना तुमच्या पंचायती कडेन, तुमच्या म्युन्सिपाल्टी कडेन जो बेड रिडन आसा, जो येवंक शकना, हाजी नांवां कलेक्ट करात. जो घरा कडेन बेड रिडन आसा म्हणजे प्रत्येक पंचायतींत कदाचित 5 नांवां, कदाचित 7 नांवां ही तुमच्या कडेन आसूं न्ही. 15 दिसाच्या उपरांत तुमी तुमच्या हेल्थ ऑफिसरा कडेन दियात. आमी मोबायल ड्रायव सुरू करता आनी वॅक्सिनेशन येवन वेळ पडलो जाल्यार फुडल्या 20 दिसाच्या उपरांत तें वॅक्सिनेशन ड्रायव तुमच्या घरा कडेन येवन जो घरा कडेन मनीस आसा तेकाय आमची दिवपाची तयारी आसतली. दीस इज अबावट द वॅक्सिनेशन. त्या खातीर आमकां चडांत चड लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर पयलें काम वॅक्सिनेशनाचेर भर दिवची पडटली. आमी टार्गेट घेवचो पडटलो. दिसाक म्हाका 10 जाण लोक कोण हे एवरी डे आपूण आदले दीस फायनलायज करतलो, फाल्यां व्हरतलो, आदले दीस ठरयात. फाल्यां सकाळीं ठरयलें म्हणून तो वॅक्सिनेशनाक येवचो ना. तुमी फाल्यां कोणाक व्हरतलो हें आयज ठरोवचें पडटलें. आनी आयज जर ठरयलें जाल्यारूच ते फाल्यां लोक वॅक्सिनेशनाक व्हरतले. आनी म्हाका दिसता निश्चितच वॅक्सिनेशनाचेर तुमी सगळे भर दितले इतकें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल वीच इज द टेस्टिंग. आमच्या कडेन एडिक्वेट टेस्टिंग किट्स हे प्रत्येक PHCन अवेलेबल आसा. PHCन म्हटल्या उपरांत प्रत्येक PHCच्या सेंटराचेर अवेलेबल आसा. आमचे काही हेल्थ ऑफिसरूय ऑनलायन आसात. हांव मुद्दामून सगळ्यांक कळपा खातीर सांगता, आमच्या कडेन थोडे कडेन कदाचित ऑक्सिमीटर आनी थर्मामिटर आसचो ना. म्हळ्यार आमी डायरेक्टली जी मेडिसिन्स तांकां दिवपाक जाय, आमी सुरवात केल्या टेस्टिंगाक येतात तेन्नाच तेंची मेडिसिन्स तांच्या हातान दियात. कोणीच मेडिसीन घेवपाक परत येवपाची गरज ना. म्हणून टेस्टिंग कीट म्हणजे फक्त थर्मामिटर आनी ऑक्सिमीटर न्हू तर मेडिसीन म्हत्वाची आसा. ते जे दिसा कितले 20 जाण जर टेस्टिंगा खातीर आयले म्हणजे 200 जाण जर आयले, 200 जाणांक वखदां त्याच दिसा दिवपाक जाय. हें तुमी पळोवन घेवचें. कारण जो कोण टेस्टिंगाक वता आमचे हेल्थ ऑफिसर तेस्तात तेन्नाच तेंचो थ्रोट स्वॅब काडलो काय तेजी मेडिसीन तेज्या हातान मेळटली. आनी पयल्या दिसाच्यान तेणी टेस्टिंग सुरू केल्या उपरांत रिपोर्ट येवपाक 1 दीस लागो किंवा 2 दीस लागो, पयल्या दिसाच्यान तेणी वखदां सुरू करपाची जेणे करून ताका कॉम्प्लिकेशन जावचें ना. हितूर 2 गजाली जातल्यो. एक, तेजें टेस्टिंग जातलें, रिपोर्ट तेज्या मोबायलाचेर तेज्या घरा कडेन वयतलो. रिपोर्ट व्हरपाक घरा कडल्यान परत येवपाची गरज ना. वखदां व्हरपाक परत घरा कडेन येवपाची गरज ना. वखदां ताका पयलेच दिसा टेस्टिंगाक वयता तेन्नाच दिली वयतली. तेणी पयलेच दिसाच्यान सुरू करचें. तिसरी गजाल, होम आयसोलेशन एंड मॉनिटरींग. आमी पयर ऑर्डर काडल्या कलेक्टराच्या मार्फत. प्रत्येक पेशंट जो होम आयसोलेशनान आसा, ज्या ज्या पंचायत एरियेन आसा त्या पंचायत एरिया आनी म्युन्सिपाल्टी ही त्या पंचायत एरिया आनी म्युन्सिपाल्टीची जबाबदारी आसा. तुमच्या कडेन जाय जाल्यार एवरी डे लिस्ट तुमच्या PHCंतल्यान पॉझिटिव्ह येता तें लिस्ट हें तुमकां तुमच्या पंचायतीन आनी म्युन्सिपाल्टीन त्या CO कडेन किंवा सेक्रेटरी कडेन धाडलें वयतलें. आतां तुमचें काम कितें? ताका अजुनूय बी स्टिग्मा आहा लोकांच्या मदीं. लोकांक म्हाका कोरोना जावंकूच ना, जाला आसतना सुद्दां म्हणटात. ओके, परत लोक तपासूंक वचना. तुमच्या प्रत्येकाच्या वार्डात अवेअरनेस करा. एक तर तपासूंक चला म्हणून सांगात आनी तपासूंक वचोन होम आयसोलेशन कीट घेवन तेजी वखदां सुरू करात म्हणून सांगात. आनी एकदां पॉझिटिव्ह आयलो काय तो घरा भायर सरचो न्ही. मागीर तेका लागपी कदाचित तेणी वखदां हाडूंक ना आसतली, तेका लागपी गरजेच्यो वस्तू आसतल्यो, ह्यो तुमी मॉनिटर करात. तुमच्या कडल्यान मॉनिटर जर जालें की बाबा घरान राव, तुमी जाय जाल्यार पुलिसांचो हेल्प घेयात आनी ताका घरा भायर सरपाक दिवं नाका. आतां हितूर 3 गजाली आसा. एक, आमी ताका मॉनिटर करता आसतना म्हणजे सदांच दिसाक एक पंचायतींतल्यान कॉल पर डे, जर 300 पेशंट आसा 300 पेशंटांक पर डे कॉल वचपाक जाय.
आयदर यू कॅन डिवायड युअर वार्ड वायज आनी तुमी पर्सनली कॉल करूं येता. ताका 3 प्रश्न सारके विचारपाक जाय. एक, जोर येता काय कितें. दुसरो, तुजो ऑक्सिजन लेवल कितलो आसा, आनी जर कंटिन्युअसली 3 दिसाच्या वयर जोर उरता आसत जाल्यारूय ताका रिस्क आसा. जर तेजो ऑक्सिजन लेवल बिलो 94 वयता आसत जाल्यार ताका स्टेप अप हॉस्पिटलान एडमीट करात. ताका सरळ सांग 94च्या सकयल वयता तूं रिस्क घेवं नाका, स्टेप अप हॉस्पिटलान चल आनी एडमीट जा. तिसरी गजाल, ताका कोमॉर्बिडिटी कितें आसा. कोमॉर्बिडिटी म्हणजे तुका डायबिटीज आसा, तुका प्रेशर आसा, तुवें तपासून घेतला काय कितें, तुका चड खोकली येता, आनी जर कोमॉर्बिडिटी आसा जाल्यारूय ताका एडवायज करा बेटर वे यू गो टू द स्टेप अप हॉस्पिटल. तो होम आयसोलेशनान सारको रावता काय ना, ताका वेगळो रूम आसा काय ना, ओके. आनी वेगळो रूम जर ना, स्टेप अप हॉस्पिटल कम कोवीड सेंटर आसा, त्या स्टेप अप हॉस्पिटल कम कोवीड सेंटरान ताका सांग आतांच्या आतां तूं भरती जा, जेणे करून आयसोलेशन वेवस्थीत जातलें, तुज्या घरच्यांक त्रास जावचो ना. हांव तुमकां कळपा खातीर सांगता, म्हाजो ड्रायव्हर स्वताचो एडमीट जाल्लो, कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्लो. आयज 12-11 दीस जाले, आयज ताका डिस्चार्ज दिला. ही वर इन स्टेप अप हॉस्पिटल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. हांव खंयसर म्हणजे हे तुमकां मुद्दामून सांगता, प्रत्येकान जर जबाबदारी घेतली, प्रत्येकान जर प्रत्येक जर पॉझिटिव्ह असो ताका जर विचारलो जाल्यारूच आमी हे करपाक शकतले, अदरवायज ना. चौथी गजाल, एनफोर्समेंट ऑफ द कर्फ्यू. आमी सगळे जाण म्हणटा लॉकडावन कर, लॉकडावन. बऱ्याच जाणांनी ठराव बीन घेतले मरे, बऱ्याच जाणांनी प्रेस कॉन्फरन्स दिली, आनी ताज्या उपरांत मागीर आतां आमी नुस्त्याच्या बाजाराचेर घुट्टी कित्याक पडटा. तर नुस्त्याचो बाजार सुद्दां बंद आसो न्ही मरे, काय नुस्त्याक कितें कोरोना लागना. भाजयेच्या बाजारांत इतकी तुडुंब गर्दी कित्याक पडटा, थंय कोरोना ना. आमची जबाबदारी आसा, म्हाका सांग, नुस्त्याचो बाजारूय बंद दवरपाचो. म्हाका दिसता नुस्तें आमी 8 दीस खायना जाल्यार कांयच फरक पडचो ना. त्या ती नुस्त्याचो बाजार आसूनी किंवा भाजयेचो बाजार आसूनी, गव्हर्मेंटाच्या ऑर्डर जी आसा स्ट्रिक्टली आसा की आमी मार्केट्स बंद दवरचे. कारण मॅक्झिमम ज्या जाग्यार लोक तेंकता किंवा विदीन म्हणजे आमी नुस्तें घेवपाक तिजेर तुटोन पडटा. कसलें नुस्तें काय म्हणून तिणी थंयसर मास्क लायला काय ना तें कोण विचारना. आमी नुस्तें वयल्यान तें सामकें म्हणजे हें घाल तें घाल दाखोवंक वयता. तेन्ना तिका जर कोणी एकट्यान कोरोना दिलो जाल्यार सगळ्या येवपी मनशांक सगळ्यांक कोरोना दिवन वयतली ती. म्हणून ताज्या खातीर एक तर म्हणजे स्ट्रिक्टली सगळी मार्केटां किंवा एनफोर्समेंट जो आसा हो एनफोर्समेंट तुमी करून घेवपाक जाय विथ द हेल्प ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट. आमी तांकांय ऑर्डर दिला, तुमी ज्या ज्या जाग्यार सांगतात जी भितरल्यान बार्रां चालू आहा पळय न्ही रे, ती बंद करपाक लायात. तुमकां खबर आसतली म्हाज्या पेक्षा चड, कारण तुमी सारके जाणा खंयसर बार्रां चालू आहा, खंयसर इस्पिकेचे खेळ चालू आहा सगळे. म्हाका दिसता पंच सरपंचांनी तितकी इनिशिएटिव्ह घेवची, पुलिसांक आमच्या सारकें सांगचें, आनी खंयचे हॉटस्पॉट पळय न्ही ते आतां दाखोवपाचे. फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी लॉकडावनची मागणी इतकी करून रावय नाका. हांवें 2-3 कडेन पळयलें, ज्या पंचायतींनी थंयसर फक्त म्हणजे लॉकडावन म्हटलां, बट तेंच्या कडेन चल्लेले सगळे खेळ आनी सगळे हे जे चालू आहा पळय न्ही ते बंद करपाक कोण इनिशिएटिव्ह घेयना. बरो व्हडलो पेपरार फोटो येतलो, हाज्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेता तितके. बट तो कशा पद्दतीन कर्फ्यू जर आमी करपाक जाय आसत जाल्यार ती जबाबदारी आमची आसा. हे म्हाका दिसता आमी जर सगळ्यांनी पळयत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां मदत जावंक शकता. आमी तालुक्यांनी ज्या जाग्यार स्टेप अप हॉस्पिटल सुरू केला, आमी ज्या जाग्यार आयसोलेशन सेंटर सुरू केला, इवन दो वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू केला, थंयसर लागपी सोयी आनी सुविधा थंय कितें गरज पडटा. म्हाका दिसता मायनर खर्च करपा खातीर परत एकदां डायरेक्टर पंचायतीन फाटले फावटी आनी डायरेक्टर म्युन्सिपालिटीन म्हणजे कंप्लिटली कडधान्य वाडपाक न्ही, बट मिनिमम एक्सपेन्सीस फॉर द स्टेप अप हॉस्पिटलाक लागता आसत कितें जाल्यार वॅक्सिनेशन सेंटराक कितें लागता आसत जाल्यार डायरेक्टली त्या जाग्यार म्हणजे मिनिमम कितें एक्सपेन्सीस लागता आसत डायरेक्टर पंचायत कॅन गिव ऑर्डर. सो पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी त्या पद्दतीन त्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर त्या थंयसर कितें लागता ती मदत करपाक शकता. आमी अशा पद्दतीन जर प्लॅन केलो, गोंयांत 2000 इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, आमी 10 दिसाचो जर टार्गेट दवरलो, 2 लाख लोकांक आमी 10 दिसांनी ज्यांच्यांनी पयलो डोस घेवंक ना तांकां पयलो डोस घेवपा खातीर आमी मदत करतले, जेणे करून फुडल्या जवळपास 10 दिसाच्या भितर म्हणजे 20 मे पर्यंत फर्स्ट डोस घेवपी गोंयांतले 45 एंड अबाव 100% पॉप्युलेशन जे आहा हें कवर जातलें. आनी जशें सांगलां फुडल्या 20 दिसांनी आमी टार्गेट जर हो मेंटेन दवरलो जाल्यार फुडल्या जवळपास 10 जून पर्यंत गोंयांतलें 100% पॉप्युलेशन हें अबाव 45 वॅक्सिनेटेड आसतलें. आनी हे जर टार्गेट आमी कमी करपाक शकलो जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच आमी अबाव 18 to 45 ज्या पद्दतीचें वॅक्सिनेशन आमकां करपाक जाय
फुडल्या एज ग्रुपा खातीर तेंय वॅक्सिनेशन तुमच्याच सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव परत सांगता म्हणजे हितून राजकारण खंयसरूच ना ते हांवें सगळे पंच सरपंच जेका आपूण दिसता की बाबा आपूण काम करतलो तेणी काम करचें हांगा खंयच्या पार्टीच्यान हेजे तेजे ना सगळ्यांनी लोकांक हाडचें सगळ्या लोकांक हाडचें आपल्या वार्डात पळयता आसतना हो त्या पार्टीचो हो ह्या पार्टीचो हें पळोवं नाकात आयज जगलो वाचलो जाल्यार राजकारण करतले म्हण त्या खातीर लोकांचें जीवन वाचोवपा खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचे हें खूब म्हत्वाचें आसा ताज्या व्यतिरिक्त आमी पळयता की जे फाटले फावटी आमी इम्युनिटी बुस्टर आसतले योगासना आसतली आयुष डिपार्टमेंटाची वखदां आसतली आयजूय आमचे आयुष डिपार्टमेंट आमचे डॉक्टर दत्ता भट विज द इन्चार्ज फॉर द आयुष डिपार्टमेंट ताज्या भायर वेगवेगळे आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर इम्युनिटी बुस्टर्स आपल्या परीने दिता योगा आसतली आनी बरो डायट आसतलो हो जर दिलो आमकां आयज काल आमी पळयता की आपली जी इम्युनिटी आसा त्या इम्युनिटीचो बुस्टर जर आमी आनीक वाडयलो जाल्यार एक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी मदत जातले आमी एके वाटेन पळयता की व्हेरी यंग भुरगे वयता आसतना 35 वर्साचो भुरगो वयता आसतना म्हाका वायट दिसता बट जेंचे निग्लिजन्स आसा हांव मुद्दामून सांगतलो कारण डेलीची डेथ तुमी 67 डेथ जर काडून पळयशात जाल्यार जवळपास डेली 10 पेशंट हे 24 वरांच्या भितर येयल्ले असतात 10 जाण म्हणजे आमी आतां 24 वरांनी येयले ताका दोतोर आमचे कितें करतले भितरले जवळपास 4 ते 5 जाण तरी ब्रॉड डेड आसता हाडल्यात एक्सपायर्ड जावन तांकां आमी कितें करतले आमी कांयच करूं शकना ताज्या व्यतिरिक्त आमी पळयता की विदीन म्हणजे 48 आवर्स 2 दिसाच्या मध्ये आसतले आनीक भितर 5-6 जाण पेशंट म्हणजे जवळपास 20 ते 25 पेशंटांक आमी ट्रिटमेंट दिवच्या पयलींच वयता आनी परत खापर सरकाराच्या माथ्याचेर परत खापर दोतोराच्या माथ्याचेर कांयच करूं ना मरे थंय हाडलेलो ऑक्सिजनूच लागना हेंय सांगतात म्हाका वायट दिसता म्हणजे बादा तुका फोन केलो निदान ऑक्सिजन तरी लावंक जाय आसलो न्हू म्हणटा तो आनी म्हणल्यार थंय परिस्थिती दिक्की जाणांची आसा अशी परिस्थिती आसा बट आयज हांव मुद्दामून म्हाका सरकारात सगळी वेवस्था आज जाग्यार उडयल्या म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज आसतलें साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतलें नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतलें ताज्या भायर आमचें ESI हॉस्पिटल आसतलें फोंड्या SD हॉस्पिटल आसतलें MPT हॉस्पिटल आसतलें ही मेन आमी हॉस्पिटलां ज्या जाग्यार म्हणजे ICU आनी ऑक्सिजन 100% अवेलेबल आसा हाज्या व्यतिरिक्त आमी स्टेप अप हॉस्पिटल बिचोलेन सुरू केलें आमी चिकाली सुरू केलें आमी कासावली सुरू केलें पेडण्यां सुरू केलें आमी कांदोळी सुरू करता आमचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी काल सुरू जालें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वीज वन ऑफ द म्हणजे ऑक्सिजनाचो विशय आमी सोंपयलो हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे आमी रेमडेसिवीर म्हणजे इजिली गोवा मेडिकल कॉलेजीत स्टॉक हाडलेलो अवेलेबल आसा कोणाक जर कंप्लेन कितें आसा इंजेक्शन मेळना ऑक्सिजन मेळना तुमी म्हाज्याय ऑफिसा कडेन संपर्क करूं येता आमी दिल्ले सगळे लँडलायन नंबर तुमकां 2-3 फावटी आमी पब्लिशूय केल्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलाचे नंबर पब्लिश केल्या आमचो 2492454949 सॉरी 2494545 2494545 24 वरां आमची ही हेल्पलायन फॉर द बेड फॅसिलिटीज हाज्या व्यतिरिक्त 16 हॉस्पिटलांक आमी कोविडाच्या मॅनेजमेंटा खातीर DDSSYच्या अंतर्गत तांकां ट्रिटमेंट दिवपा खातीर आमी अलाव केल्या 80% ऑफ द पयशे हे सरकार फारीक करता हे सकयल्या लेवलाचे लोक प्रतिनिधी पर्यंत कळपाक जाय म्हणून हांव मुद्दामून रिपीट करता कारण बऱ्याच जाणां पेपरांक बरोवपाक खूब सोंपें आसता की आयज पर्यंत म्हणजे असलो मुख्यमंत्री जावंक ना आयज पर्यंत असली महामारी येवंक नासली हांव मुद्दाम हांव म्हणजे म्हाजेर टिका करता तेजेर हांव भिना पण म्हाज्या परीत म्हाजें सरकार पुराय काम करीत आसा 100% काम करीत आसा किंवा ह्या महामारीच्या बळात आमी खंयसरूच म्हणजे फाटी पडूंक ना आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना पण हाका तुमचें सहकार्य जर मेळ्ळें लोकांचें सहकार्य जर मेळ्ळें इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचें सहकार्य जर मेळ्ळें हांव मुद्दामून सांगता फुडल्या 8 दिसाच्या भितर हो जी कोविड डेथ रेट आनी पॉझिटिव्हिटी जी आसा ही कमी येवपाक तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक शकतले त्या ती हांव अपेक्षा करता आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा किंवा हे सांगलेले सगळे क्रिमिशियेच्या बाबतीत म्हणजे आमकां जाका क्रिमीट करचें पडटा मागीर जावं तो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव ज्या ज्या जाग्यार ज्याची क्रिमिशियन आसा ज्या पद्दतीत जातालें तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय असल्या महामारीच्या बाबतीत तो हो न्हू तो न्हू म्हाज्या गांवांत करून दिवचो ना हेका करूंक दिवचो ना हें चलना आमी हेका जर सहकार्य करीत जाल्यारूच म्हाका दिसता वेवस्थीत प्रोटोकॉल फॉलो करपाक जाय आनी प्रोटोकॉल फॉलो करपा खातीर तेका आपलो जो ताका PPE किट दिवचो पडटा जे किट दिवचो पडटा तें सहकार्य सरकारा कडल्यान जातलें स्टेप अप हॉस्पिटल आनी टेस्टिंग वॅक्सिनेशन ह्या सगळ्याचो उपयोग तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात करतले बी इन टच विथ युअर हेल्थ ऑफिसर तुमी डेप्युटी कलेक्टर्स तुमचो सेक्रेटरी ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यात रावत जाल्यार फुडल्या 10 दिसाच्या मदीं वॅक्सिनेशनूय पुराय करुया
फुडल्या 10 दिसाच्या मदीं आमचो मॉर्टेलिटी रेट म्हणजे डेथ रेट हो कमी करूया. निश्चितच तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी कोविडाचेर परत एकदां म्हणजे मात करतले. कोविड कमी करपाक तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य हे अपेक्षीत उरतलें. देव बरें करूं. We have received lots of questions and queries. However, due to paucity of time and connectivity issue, we have shortlisted some important questions. तुका मेजर क्वेश्चन कितें लिस्टेड जर तुवें केल्या जाल्यार तुज्या कडल्यानच विचारत चल. तांकां विचारच्या पेक्षा तुज्या कडेन जे क्वेश्चन्स आयल्या तू पटपट विचारत चल. एकदा हांव सगळे आन्सर सांगता. हांव किंवा दोतोर बोरकार बसलेला आहा तेज्या पैकी सांगता, कारण ऑनलायन खूप जाण आसात. जवळपास 2000च्या पेक्षा ऑनलायन सगळे आसा म्हणून तितको वेळ घेवपाक जावचें ना. तुज्या कडेन आयिल्ले आसा ते क्वेश्चन्स पटकन घे, किंवा डीएमए कडेन जर कितें आसत जाल्यार पटकन विचारूं येता, किंवा एखादो दुसरो हेल्थ ऑफिसराक जर कितें विचारूंक जाय फक्त जाल्यार विचारूं येता. डायरेक्टर पंचायत पयली. Okay, sir. First question is from Valentino Bereto, Deputy Sarpanch of Village Panchayat Shinshini of Salset Taluka. He wants to know whether data of availability of hospital beds, including private hospitals, will be made available in public domain. पोर्टलाचेर अवेलेबल आसा. डेली म्हणजे त्या टायमार कितल्यो अवेलेबल बेड आसता ह्यो आमी अपडेट करीत आसा. तुम्ही गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर चलात आणि तेजो बेड ज्यो आसा खंयच्या खंयच्या हॉस्पिटलांत कितल्यो आसा ह्यो तेजेर आमी हे करून अपडेट करीत आसता. Okay, sir. Next question is from Diona Karkonkar, Panch member of VP Kurka Bambolim. She wants to know if Panchayat members can be included as frontline workers for purpose of getting vaccination. Elected members. एबाव 45 जे पंच मेंबर आहात त्यांच्यानी पयली वॅक्सिनेट करून घेयात. बिलो 45 आहा ओके, हांव पॉझिटिव्हली विचार करता. डेफिनेटली ताजो विचार करता. तुमकां एका दिसाच्या फाल्यां कळयता. Another question is from Kishore Naik, Panch member of Tuve VP Pernem Taluka. He wants to know that if any positive patient or his family member is found roaming around, then to whom the complaint has to be addressed. पुलिसाक इन्फॉर्म करा डायरेक्टली. ताका धरून व्हरून कोविड केअर सेंटरान घालून दी. समतोच. Okay, sir. So another question is from Uday Desai, Sarpanch of VP Ugwe, Sange Taluka. He wants to know if WRD quarters at Pajimol Sangem can be converted into COVID care center. आमकां खूप कोविड केअर सेंटरा ओपन करून जावची ना, पण आमी सांग्यार आता आमी पळयता, व्हेरीफाय करपाक लायला सांग्यावेली परिस्थिती. आणि थंयसर एखादे आमी एक्चुअली केप्या कोविड हॉस्पिटल केला. कोण तसोच जर आसत जाल्यार केप्याच्या कोविड हॉस्पिटलान ऍडमिट जाव येता थंयसर. इवन दो कोविड केअर सेंटर म्हणून सुद्धा केप्याच्या गव्हर्नमेंट कॉलेजीन आमी जे सुरू केला थंय ऍडमिट जाव येता, विच इज नियर बाय आसा, हार्डली एट अ डिस्टन्स ऑफ द 15 किलोमीटर्स. So last question is from Sarpanch of Kortali Murmugoa Taluka. He wants to know if government can provide some PPE kit and oximeter to village panchayats so that they can give it to the villagers found positive who have not received kit on time and showing symptoms of COVID. एक गजाल म्हणजे तुमका ऑक्सिमीटर जो आता खूप शॉर्टेज चल्ला आमच्याकडे, त्या खातीरच आमच्या आत्ताच्या पीपीई किटांनी एकदा ऑक्सिमीटर मेळना. बट जसे अवेलेबल जाता तसे आम्ही हेल्थ ऑफिसराकडे दवरता. त्यांच्यानी थंयच्यानूच तुपले पॉझिटिव्ह पेशंट कितले ते पळोवन व्हरचे. दुसरे उरता उरलो पीपीई किटचो विषय. पीपीई किट आमच्या प्रत्येक हेल्थ ऑफिसराकडे थंयसर अवेलेबल असता. कोणाक जर क्रिमिशन करपाक सामको एमर्जन्सी आसत जाल्यार त्याच्यानी पीपीई किट आमच्या हेल्थ ऑफिसरा कडल्यान सांगून 1-2 पीपीई किट हांव तांकां दिवपाक लायता. एक्सेस अवेलेबल दवरता. आमकां सगळ्या पंचायतींनी दवरूंक लागत जाल्यार खूप लागतले. त्या खातीर त्यांच्यानी हेल्थ ऑफिसराक कॉन्टॅक्ट करचो. Okay, sir. Thank you. These are the only questions from Panchayat side. आनी हेल्थ ऑफिसराक कोणाक कितें विचारपाक जाय? डॉक्टर बोरकर हांगा आहा म्हणून म्हणटा. इन केस एनी हेल्थ ऑफिसर ऑनलायन आसा जाल्यार. शशांक कितें आशिल्लें? सर, आता तुम्ही जे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आमकां काउन्सिलर आणि विलेज पंचायताच्या जे लोकांक दिला ते फॉलो करपाक आमकां प्रॉब्लेम ना. वी हॅव ऑलरेडी बीन फॉलोइंग इट सिन्स वी आर गेटिंग दिस अपडेट फॉर सबस्टेन्शियल टाइम नाव, मेकिंग कॉल्स टू एवरीबडी, तांकां प्रोटोकॉल फॉलो करपाचो, इवन मेकिंग कंप्लेन. नाव माय प्रॉब्लेम पर्सनली also is that I am also below 45 years old. My family is also in the same situation. एक्झॅक्टली तुमकां हांव
आयले म्हाका आमी तुमकां फ्रंटलायन वर्कर म्हणून डिक्लेअर करता आणि फक्त म्हाका ऑर्डर काडपाक टाइम लागतलो फाल्यां ऑर्डर काडटा विल ट्रीट यू एज अ फ्रंटलायन वर्कर आणि तुमकां सगळ्या जाणांक दिवपाक लायता 100%. विल मेक Okay. फ्री ऑल्सो टू डू इट. थँक्यू थँक्यू. येस येस 100%. तुमकां आयज ऑर्डर काडटा आणि फाल्यांच्यान दिवपाक लायता. फक्त प्रत्येक जण हेल्थ ऑफिसर जो आसा पळय न्ही हेल्थ ऑफिसरांनी एक लक्षात घेवचो तुमचो इन्सिडंट कमांडर म्हणून आमी प्रत्येक तालुक्यात जेका अपॉइंट केला त्यांनी जेका कॉन्टॅक्ट करात. तुमकां वेगळो 3 स्टाफ जे नवीन वॅक्सिनेशन सेंटर म्हणजे कॉम्प्युटर ऑपरेटर आसतलो इन्चार्ज आसतलो प्यून आसतलो हो 3 वेगळो स्टाफ तुमकां इन्सिडंट कमांडर प्रत्येक वॅक्सिनेशन सेंटराचेर तुमकां एडिशनली फाल्यांच्या फाल्यां मेळटलो. तुमकां हेल्थ ऑफिसरांक एडिशनल कितें स्टाफ लागलो आसत जाल्यार तुमी डेप्युटी कलेक्टर किंवा इन्सिडंट कमांडर हांच्या कडेन कॉन्टॅक्ट करचो. वेगळ्या डिपार्टमेंटाचो स्टाफ हो तुमकां सोमतोच एका दिसाच्या भितर डेप्युट केलो वयतलो. द लास्ट क्वेश्चन बाणावली उलय. हांगा हॅलो आयकता हा उलय तू उलय. ओके आमकां पीपीएचे लिस्ट आसा तुगेले लोकांले जे रिकवर जाले तांची लिस्ट सुद्दां येवपाक जाय कित्याक आमी तांचे कडेन जे ऑक्सिमीटर आहा ते आमी यूज करपाक शकतात. प्रत्येक हेल्थ सेंटराक जे जांचे लोक रिकवर जाल्ले आसा पळय तांचे समज लिस्ट आयले आमकां आमी तांचे कडच्यान ते तुगेले ऑक्सिमीटर घेवन ओके ओके एनी हांव कळ्ळें म्हाका ओल्ड लिस्ट हांव शेअर करपाक लायता पण ओके दुसरी ओल्ड लिस्ट आमकां लिस्ट आहा ते मातशी बेगीन येवची कोणी पॉझिटिव्ह आहा तांची लिस्ट बेगीन येवची कित्याक 4 ते 5 दीस लागतात सो आमकां ते कोऑर्डिनेशन करपाक मेळना. नंबर 3 तुमकां ओल्ड लिस्ट आणि न्यू लिस्ट डे टू डे अपडेट हांव पीएचसीतल्यान करपाक लायता. ओके आयच्या डॉक्टर बोरकारान नोट केला ते करपाक लायता. ओके दुसरें आनी Okay. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एंटी सोशल जे एलिमेंट आसात ते रिलिजियस इश्यू क्रिएट करतात आणि तो काल जालो आसा बाणावले भितर रिलिजियस इश्यू क्रिएट केलो. सो मातशे आमच्या पोलीस स्टेशनाक एसपी किंवा डीवायएसपी हो इश्यू बेगींतल्या बेगीन डील करपाक लाय सर. पर्टिक्युलरली कितें आसत जाल्यार तूं म्हाका पर्सनल म्हाज्या सीएमाचेर मेल घातल्यार जाता सीएम ऑफिस मेलाचेर आणि ना जाल्यार तूं म्हाका कॉन्टॅक्टूय केल्यार जाता. बट आयच्या घडीक आमकां कसलेच इश्यूज जे आसा ना पॉलिटिकल ना धार्मीक कसले इश्यू हे करपाचे ना. आमकां सध्या जे आसा पळय वी नीड टू फोकस ऑन कोविड मॅनेजमेंट. तुम्ही सगळे जाण जे फ्रंटलायन वॉरियर म्हणून कारण तुमकां आयज ऑर्डर काडटा तुम्ही सगळे जाण काम करतले हाजी अपेक्षा बाळगिता. तुमचे सहकार्य परत आमी 10 दिसाच्या उपरांत अशाच पद्दतीन व्हर्च्युअली हेजेर मेळटले तेन्ना म्हाका प्रत्येक जण तुम्ही सांगतले. हांवें 10 जाण फुडल्या 10 दिसांक येले 100 जाण हांवें कंप्लीट केले. टार्गेट ही स्पिरीट अशीच दवरुया. 10 दिसांनी परत एकदा व्हर्च्युअली मेळया आणि खूप बरें काम करूया. देव बरें करूं.